मयेच्या ज्या नागरिकांची कस्टोडियन प्रॉपर्टीत 15 ऑगस्ट 2014 पयलीं घरां बांदल्यात त्या घरांचो आनी शेत जमनीचो मालकी हक्क मेळचे खातीर मयेच्या लोकांक अर्ज करपा खातीर 90 दिसांची मुजत दिल्ली। हे मुजतीत आयिल्ल्या अर्जांची छाननी करून आतां घरां आनी शेतांचे सर्वे करतले अशी माहिती कस्टोडियन प्रॉपर्टीचो कायदो सल्लागार ॲडव्होकेट नारायण नार्वेकर हांणी दिली। मये कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या बद्दल जे सनदी आहा तेच्या विशीं दोन उतरां उलोवंक सोदता। लास्ट डेट जी 7 ऑक्टोबर 2025 जवळ 796 फॉर्मां सॉर्टिंगाक गेली। हितूंतली 298 घराची सनदी आहा आनी 496 शेताच्या जमनी बद्दल आसा। आनी आतां फुडलो प्रोसेसा बद्दल एक दोन उतरां काळजीची अशी सांगूंक कशी म्हाका दिसता। पयल्यान पयलीं सॉर्टिंग केल्या नंतर जवळ 179 मामलेदार ऑफिसा कडेन जाल्लेली आसा। ती मामलेदार ऑफिसा कडेन वयता आनी मामलेदार ऑफिसा नंतर नोटीसी वयतल्यो ज्यो कोणाक आसा म्हणजे फस्ट कम फस्ट गो अशें आसतलें। ते नोटीसी जेन्ना येता तेन्ना तलाटे बसून येता, नोटीस आसता ती जी कोणाक येयल्ली आहा तेणी मेन काळजी घेवपाची की नोटीस येता ते दिसा तेणी जेन्ना सर्वेक दवरलेलो दीस आसा ते दिसा हजर रावूंक जाय। आनी हजर रावन हे दोनायकूच शिटकावणी घराच्या बद्दल आनी शेताच्या बद्दल। घराच्या बद्दल शिटकावणी अशी की आपले घराची एरिया तेंच्यांनी दाखोवपाची। दुसरी आतां शेताची जवळ 496 एप्लिकेशनां पावलेली आसा। आनी म्हाका सांगूंक दिसता शेताचे जेन्ना मेजरमेंट जातले तेन्ना पर्सनली हजर रावन आपले बाउंड्री आहा ती खरें जेन्युइननेस तुमी फॉलोअप करा, ना जाल्यार परत फावटी मारची पडटली। आपली बाउंड्री दाखयात, शेजारी कोण तुजो आहा तेकाय जाय जाल्यार आपयात आनी ती सारकी सर्वे करून घेयात। आनी दुसरी गोष्ट तुमचे देगे एक प्रायवेट जमीन आसतली त्या प्रायवेट जमनी बद्दल मेजरमेंट करूंक लावनाका। तुमची जी बाउंड्री आसा आनी ते तेंचे कडेन ऑलरेडी रिकॉर्डाक आसता त्यो बाउंड्री तुमी दाखयात। आनी जितकी शेतां आसा जेका एप्लिकेशन केला तेजी तुमकां नोटीस येतली ती नोटीसीचा पर्सनली हजर रावन ते काम करून घेयात। आनी दुसरी गोष्ट एक म्हाका सांगूंक दिसता की समज एक 15 दीस जाल्या नंतर नोटीस जर येवंक ना जाल्यार नोटीसच्या संबंधीत तलाट्या कडेन चवकशी करा किंवा मामलेदार ऑफिसान किंवा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन चवकशी करा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।